बरो प्रेस्तार दिव मोगचनो कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमात व्यासाव आमच्या मध्ये आज एक अव्वल मनोवैद्याचा सायकॅट्रिस्ट आसा आणि हर एक पोटी आम्ही आमच्या कोंकणी समाजांतले एक 42 डायलेक्ट आसात आमच्या कोंकणी समाजांत कोंकणी भाशेंत आणि तांतले हर एक डायलेक्टाचो एक एक मनीस जो एचीवर आसा तांकां जाचे नेकत्र जावन आमच्या कोंकणींत उजळटा तांकां आमी सोदून हांगासर आपणटा. आज उडपी तावन बाळिगा संस्थेचो एक निर्देशक जावन MBBS डॉक्टर जावन एक सायकॅट्रिस्ट जावन ताच्या वरनी म्हत्वाचे डी एडिक्शन नार्कोटीक हाच्या विशयांत विशेष आसाक दिवन आमच्या समाजाची ते एक पिडुकू म्हणटा आमी कन्नडांत पिडा निवारण करूंक काम करचो. डॉक्टर P. वेंकटराय भंडारी आमच्या मध्ये आसा ताका आमी मोगान स्वागत म्हणटा. ह्या लायव्ह स्वागत करूया. आमचो मंगळूरकार तो जल्मान मंगळूरकार ताच्या उपरांत विंगड गांवांनी ताच्या फॅमिलीचे ताचो बापूय विंगड संस्थांनी काम केल्या वरी वचून सुमार संस्थांनी काम करून हांगासर उडपांत येवन परत पावला. आमच्या स्कूल बुक कंपनी आमचो सोयरो बारी स्कूल बुक कंपनी सोयरो म्हणल्यार आमकां त्या बारी बॉन्डेज आयले हर एकलो खंय तरी पेन घी पेपर घी जमणी घेवच्याक येता थंय ताजे करप आनी टू रायटली से ही इज ए वैद्यो नारायण हरी एक पिडेस्ताक वखद दिवन कोण करच्या वरनी तांचे कश्ट आयकून गूण करचो एक PV भंडारी एक वैद्य आमच्या सांगात आसा. ताका स्वागत म्हणटना तुमच्या विचार तुमी ते सांगल्या बरें खंय जल्मल्यात खंय जर पावले हांगा जर कशें पावले. हांव एक्चुअली म्हगेल बर्थ प्लेस इज दावणगेरे नॉट मँगलोर. माय फादर वॉज he was a lecturer in government engineering college BDT college म्हणून म्हगेले अम्मा तेन्ना थंय कॅनरा बँकांतू she at that time when I was born she was a clerk or officer. So then I did my first year of schooling, that is LKG, UKG and first standard in Davangere. Tadnantara my mother got transferred, she became the manager. So my second standard and third standard was in Kushal Nagar. Then fourth standard was again Tayinche Laggi Koppa Munu Tayi Kelle. Magiri by fifth standard I came to Mangalore. In fact, Miguel daddy, then my grandfather, we are all students of Canara High School, Dongarkeri. Dongarkeri. So I joined Canara High School, Dongarkeri. I was there till 8th standard, first 2 mahino. Till then I was there only. So then again I went to my mother, she got transferred from Mangalore to Davangere back. So I went back to Davangere. 8th and 9th and 10th Davangere kelle. By that time my father got promoted. He was the director of he became the joint director of technical education. So we were transferred to Bangalore. So I did my PUC in Bangalore. Then my MBBS again I came back to my birthplace, JJM Medical College, Davangere. Then my father, as he retired, he joined the Manipal group as the principal of MIT. Manipal. Yeah. So at that time, I got a seat in KMC Manipal in psychiatry. Psychiatry was a subject of my interest. Mag change korka manashila. Right from 10th standard, I was very much interested. So I got that seat. Then once I finished my post-graduation, I again came to Mangalore, Father Muller's, where I did my master's degree, that is called as DNB in psychiatry. And after that, I joined Mission Hospital Udupi because my parents were in Manipal, so Udupi was a better option for me because I can stay at home. I was married at that time, so thai Udupi Mission Hospital antu thai 4 ವರ್ಷಸ್lo. Magir I joined the district hospital Udupi. From 2003 to 2009 I served the district hospital Udupi. Government. Yeah.
then I became the director of A.V. Baliga group of institutions. I quit in fact I was in government service as a full-time employee for 1 year. Then the next 5 years I was a honorary psychiatrist. Then once I came to A.V. Baliga, right now I am working there as the director of A.V. Baliga group of institutions. So basically I am a Mangalorean. म्हणजे बट फिनिश झाली तुमचे गाव बोलल्यात या बटाच्या बाहेर गेले तुमचे गाव Yeah. Maybe 12 or 13. Maybe because of my mother and father getting transferred. Transferable jobs. I had and in fact I think it led to a lot of good things for me. I have a lot of friends, then and a lot of life I saw. So at every point of time friends were changing, Yeah. and I meet new people and new places. So it is something you are enjoying the new places and new people yes, every time. Exactly. मैं तुमका त्या मस्त जाण्याच्या बरे that's why you had become psychiatrist perhaps. बरे you can read the mind of the people from the early ages. तुमच्या त्या तुमच्या No, लहान it is actually a myth. Psychiatrist mind read karta ammalala. It is not possible actually. But I think, as you rightly said, many people think like that. Because when I meet them in Like some hypnotism. parties and all, they ask me, "Doctor, I think you can read my mind." No, it's not. like actually, hypnotism. People feel that Yeah. I am hypnotized. Yes. And they fall in. Okay. So basically, this branch, I think I chose out of my own interest. Acha. Probably that's why I am able to do well. तुमच्यामुळे इंटरेस्ट आणि ते तिथल्या जर झाले Yes. आता तुम्ही कोण कोण राबता काही राबता I stay in Parkala. Ah, I stay with my mother, my wife. She is a professor and head of the department of ophthalmology in KMC Manipal. Then my son is in 11th standard now. So we. लहान प्राय Yeah. I am 48. only Only 48, absolutely. 30 plus म्हणलं बरे Yeah. आणि तुम्ही मस्त डी एडिक्शन कॅम्प आणि जॉईन जातात Yeah. यू स्टार्ट फ्रॉम दे हाऊ why it is essential today. See, basically, this what is happening nowadays is, if you look at the society, I remember one the quote from Vijay Karnataka. They used, it was like quotation, this. Subhashita. It was earlier our country was ruled by multiple kings. Now there are 3 kings, it seems. The 3 kings are this pan king, smoking and drinking. What has happened is now this. Though it is painful. Yeah. They're painful to hear it. Yeah. But they're It is a fact. In fact, if you look at our life, if you look at what governs our life, what is happening to youth, many of them they get introduced to these substances because of the fashion or fashion, then the friends pressure, pressure. then more than anything they are very curious. कुतूहल म्हणता पळय what happens? पण की सांगता का सिगरेट तांडल्यार किक मेळता म्हणता किक मेळचे फाटीक त्या मागीर कळता प्रॉब्लेम जातर बट अदरवाइज किक मेळचे काही फाटीक अक्का मात्याक नाही. So what happens is they mainly because of friends pressure they start or to make friendship. See, in fact, we call this alcohol as a social lubricant. If 2 people have to sit and talk. Yes. Yes. And it will be invariably with alcohol. That is the brand. Yes. That is the thing. So many people get attracted to this. And they think, and most of them start casually. And they think after 30 or something, He-Man. Yeah. He-Man. Very good point you raised. What happens is many people in fact drink mainly to feel important, to feel connected, attention seek korchikatira. At ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರಿ ಉಲ್ಲೈತನ ಬೈನ್ ಜತ್ತ. So some friend tells onji 30 ke tanle pura sari apunda, and it is true also. Let me tell you, alcohol in small doses ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲಾರಿ anxiety uni jata. Jalar the problem is
30 पिताना तक फर्स्ट एंजाइटी उण जाता आम्ही- स्वल्प आम्ही सान ब्रेक घेऊया. ओके शुअर कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमांत आमच्या सांगता आसा PV भंडारी एक सायकॅट्रिस्ट. तुमकां त्या अर्ध्या तांचे उतर हांवें कट केलें कित्याक म्हळ्यार रे तुमी आमच्या कॅमेराच्या फाटल्यान राव जे म्हणल्यार खातीर कट केलं थंय म्हळ्यार लोकांनी पळोवन पळयचे जाल्यार देर शूड बी कुतूहल त्या देखून आनी टायम जाला सुरूच्या सेक्शनाचो. राव आमच्या सांगता पळय V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले एकत्र आमच्या सांगता PV भंडारी आनी कितें आसा एक ब्रेक. स्वागत बघूया कोंकणी भाशेंतली एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा. आमच्या मध्ये आसा PV भंडारी आनीक तो सायकॅट्रीक जावन आसा कोंकणींत एक एक्सपर्ट एक सायकोलॉजिस्ट जावन आसा आनीक डी एडिक्शना विशयांत ताका भोव एक आसक्तदायक एक क्षेत्र जावन आसा त्या विशयांत तो आमच्या सांगता उलयता. सांगा इल्लें पियेत म्हणटले तुमी. हांव सांगिल्लें काय म्हळ्यार सी मेनी ऑफ देम when they take alcohol 30 ml anxiety उणे जाता वय. but the problem is स्वल्प इले दीस वताना 30 असले 60 जाय जाता वय 60 असले 90 जाता 90 असले क्वार्टर जाता क्वार्टर असले बॉटल जाता वय. सो दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल. सो हांव आतां सांगचें कसन म्हळ्यार अल्कोहोलिजम इज अ डिसीज. ते डिसीज म्हूण केदन जाता म्हळ्यार 4 important things you should remember. एक 12 गेल कुडले पीत लेखतो तो हांव एक 30 ml मात्र पिता हाज्या पस चड पिना म्हणून. once he goes there he cannot control. मस्त मस्त पिवचा so he can't control the volume. yes. then the second one is कोणेय ताका एडवाइस केल्यार ताका कोप येता एनॉयड ऑन आस्किंग अबाउट अल्कोहॉल म्हणून. कोणेय निमगीता कसं रे तू पित वय म्हळ्यार तू कोण मरे तू तुगेल काम पळय आता खंयकी एक वेळ पितल कसं करता तो मस्त बॉदर करना सदा पितल अस पळय ही गेट्स एनॉयड. द थर्ड वन इज द सेम पीपल when they are alone they start feeling guilty. कळवाय हांव पिता हांव पिवन चूक केले. then the fourth one is eye opener drinking म्हणतात. सकाळी उठायल कुडला हांव तांकां ओपनिंग बॅट्समॅन म्हण तुमी सकाळी हांव सायकलिंग वताना हांव भायर पळयता 12 मुखार राबून आसतात तांकां फर्स्ट मॉर्निंग ब्रश करता जाल्यार 1:30 जाय आनी देन दे डोंट फील शेम. एक्झॅक्टली. सो नाव हे चारी डिफिकल्टी टू कट डावन ऑन ड्रिंकिंग, annoyed on asking about alcohol, guilty about their drinking habit, eye opener drinking. चारींतू एक क्वेश्चन वय म्हण जाल्यार he is having problem drinking. So he should be careful. Sickness. Yes. These are the people who develop alcohol dependence syndrome म्हणताची. आता हांव सायकॅट्रिस्ट alcohol dependence syndrome म्हळ्यार their whole body is dependent on alcohol. They crave for alcohol. Jai mag piuka mana asha. Then if they don't drink they develop withdrawal symptoms. ಹಿಂತಗೆತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. हातपाय कडकडता, भईन जाता, नींद याना, कानांक कोणकी उलईल वरी जाता, कोणकी कमेंट्री संगीत वरी जाता, भईन जाता, कोणकी पोलीस अटॅक करता, असं पिनी मळ कुडले अशी ताक एक नमून मनाक टेन्शन शे जाता. सो हाका मी विड्रॉल सिम्पटम म्हणटाची. सो मेनी पीपल फियर विड्रॉल सिम्पटम and they start drinking more once again. Yeah. So बरी ड्रिंकिंग मात्र नाही, narcotic any. Yes. Like see basically आता आमगेले उडुपी मंगळूरांत आम्ही भारी केअरफुल असता म्हळ्यार कॅनबिस गांजा because many of our youth are getting attracted to it. I don't know, I want to bring to the notice of the public. तुम्ही पुरा ऐकल्यांची पंजाब उडता पंजाब म्हण एक मूवी आयिले थंय कशी नार्कोटिक्स आमगेले युवजनते ते नार्कोटिक्साक हें जावन सी इनफॅक्ट दे हॅव गॉन ए स्टेप बॅकवर्ड. म्हळ्यार तांगेले एज्युकेशन वायट जाता, तांणी तांगे लायफान तूं कसने अचीव करूं जायना, तांगेले व्यक्तित्वांत बदलावणे जाता. हें पुरा आमगेले युथाक आतां कळना. आमी सांगले कुडले तांकां कोप येता वो कसो गांजा विशय बिकॉज सी वॉट इज हॅपनिंग इज
द यूथ आर अंडर द इम्प्रेशन दॅट गांजा इज अ कूल ड्रग. कळवं तुका, गांजा म्हळ्यार ते कांय मस्त डेंजरस नाही, कळवं. इट इज समथिंग विच इनक्रीजेस क्रिएटिविटी. मनशाल क्रिएटिविटी चड जाता, कॉन्सन्ट्रेशन येता, तागेले ताका कॉन्फिडन्स चड येता. असल पुरा मस्त मिक्स म्हणटा, रॉंग नोशन्स. सो दिस इज इन द पब्लिक. And another thing which is happening is it is very easily available. कंचे तुगेले कॅनबिस व्हेरी इझिली स्मगल्ड, पुश्ड. आता कसं जाताच म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्टुडंटाक एडिक्ट जाताची, कडेर कसं जाता म्हळ्यार त्या तांणी विकू सुरू करताची. त्या कसाला म्हळ्यार तांकां विकनी जाल्यार तांकां विंगड वाटना, तांकां दूड जाय. सो तांणी कसं करता विंगड फ्रेंड्सा फोर्स करताची. अँड प्लीज अंडरस्टँड, इट इज नॉट ए कूल ड्रग. गांजा म्हणताना ताका कॅनॅबिस म्हणटाची. टेट्राहायड्रो कॅनॅबिनॉल म्हण एक ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल गांजांत आसता. ते कसं करता तांतूं विंगड नमनो हशीश म्हणटाची, चरस म्हणटाची, नाही गांजा. सो हे कॅनॅबिस आर नेक्स्ट कॉमन इज हेरोईन. इट इज अ डिफरंट ड्रग. सो हे कॅनॅबिस आता उडपी मँगलोरांतू यूथांतू मस्त पॉप्युलर आसा. In fact, just 1 month ago, after reading the statistics in उदयवाणी, हांव सांगलें हांव खंयी जावो कॅनबिसा विशय उलोवका म्हण जाल्यार हांव येवन उलयता. आतां ऑलरेडी MIT मागीर मणिपाल ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सांतू ह्या म्हयन्यांत आमी 4 कडेन विंगड प्रोग्राम केले. ते एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेन्स तांगेल फंडिंगा निमित्त थंय कसं म्हळ्यार हें गांजा निमित्त हें विंगड नार्कोटिक्स हें कशी प्रिवेंट करूं येता चेडवांनी म्हणून. सी हें आमगेले आतां मुखारी आमगेले चेडवाल मात्ती वायट करच्याक इट इज गोइंग टू बी अ बिग ड्रग. प्लीज अंडरस्टँड दीस. हें कसं करता म्हळ्यार आमगेले शॉर्ट टर्म मेमरी वायट करता. शॉर्ट टर्म मेमरी म्हळ्यार आतां चेडवांक शॉर्ट टर्म मेमरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी शिकच्याक न्ही. सो आज ही शिकून वचून ताणें गांजा मारले म्हळ्यार पाय ताका वाजितन उडगास व्हरना. ही कांट इवन रिमेंबर. Then also what happens is some of them go into गांजाचे एक इफेक्ट म्हळ्यार 2 नमन आसा. गुड ट्रिप म्हणटाची, बॅड ट्रिप म्हणून. गांजा मारले कुडले ಸ್ವಲ್ಪ जनाक मस्त खुशी जावचे, आनी ಸ್ವಲ್ಪ जनाक गांजा मारले कुडले एक नमून भंय, कोणकी तांकां चेज केल्या वरी, तांकां एक बिल्डिंगा दाखोवन उड म्हणून कोणकी सांगिल वरी असल पुरा सूर जाता. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बॅड ट्रिप. So many of these people become victims of this bad trip. They become afraid, and many of them get repeated flashbacks. केन्ना गांजा मारनासतो 15 दीस पुढे आता मारनी जाल्यार ताका गांजा मारलेल्या वेळार कसं पुरा अहित कर हें जालेलें पळयता पुरा उडगास येता, भंय जाता, टेन्शन शे जाता, असल पुरा प्रॉब्लेम सुरू जाता. सो हें गांजा ऑल्सो हॅज बीन इम्प्लिकेटेड इन सायकोसिस म्हणटाची, चित्तविकलते म्हणटा. म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनाक संशय शे म्हाका उडगास येवचे म्हळ्यार एक 20 वर्सां पुढे एक दोनी एक आमगेले इंडियाचे सिव्हिल सर्वंट्स बम्मूण आनी बायल तांगेले एक पूतू हांगे एक प्रतिश्ठीत कॉलेजांत शिकता आशिल्लो. तो ऑल इंडिया हांतू 9th रँक आयिल्लो. तो चेडू हांगा येवन फर्स्ट सेमिस्टरांतू 9 CGPA त्या वर्स फर्स्ट ते CGPA म्हणून इंट्रोड्यूस जालेले म्हळ्यार पुढे पुरा मार्क्स आशिल्ले पळय. सेकंड सेमिस्टर येतना वो चल्लो क्लासाक वचना. मागीर म्हाका तेन्ना उडपीचो SP हे 2 IAS ऑफिसरालो फ्रेंड ताणें म्हाका फोन केले, तूं येवं का म्हगेले एक फ्रेंडाल पुताक ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम आसा आमी वचा म्हणून. आमी चमकलींची थंय कॉलेजा भितर गेल्यार हॉस्टेलांत वो 3 दीस दाखोवन रुमा दाखोवन भायर येनाके. एक चाकू दवरून बसला, ताका जेवण खाण पुरो तांणी विंडो दाखोवन दिता आसाची. कॉलेजा डायरेक्टरू, डीन, हॉस्टेला वार्डन, चीफ वार्डन पुरा राबले, कोणाकय तो भिना. कडेर पळयला त्या चेडवाक आमी एक्चुअली मस्त कुस्ती करून भायर हाडका जाले. भायर हाडून ताका एम्बुलन्सार घालून हांव तेन्ना मिशन हॉस्पिटलांत आशिल्लो थंय व्हेल्लारी ताका हें गांजा आनी TDJसिक म्हूण एक इंजेक्शन हाजे अभ्यास आशिल्ले. ताजे निमित्त ताका एक मानसीक कायले हेंचे हांव चित्तविकलते ताका तो कसल्याक सोडना आशिल्लो म्हळ्यार आम्ही ब्रेक घेयागे. ओके मागीर कोंकणी भाशेंतले लेगीत ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा एक नार्कोटीक घेतल्यार
तातूंत चित्तविकलते कशें जाता आनी त्या विशयात कितें प्रिकॉशन काडण्याचें म्हणून उपक्रम सेक्शन सांगता राव आमच्या सांगता पळया कोंकणी भाशेंतले केंद्रा एक ब्रेक. स्वागत बघा कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा PV भंडारी आनीक तो सायकियाट्रीक जावन मनोवैद्य जावन भुरग्यांक हे नार्कोटीक हाचे तर एफेक्ट जायनातल्या बरी या तांकां ते जायनातल्या बरी कशें करी जाय ताचो इफेक्ट कितें म्हणल्या विशय सांगा सर तुमी. सो हांव तें सांगता आशिल्लो हाका एडमीट करता आमकां कळ्ळें कशें म्हळ्यार ही वॉज सफरींग फ्रॉम हें कॅनबीस आनी TDJC हाचे इफेक्ट वॉट इज कॉल्ड एज सायकॉटीक डिसऑर्डर म्हणून. सो एक्चुअली ताका फॉलो अप करता आसा आतांय आफ्टर 20 years ही स्टील ही हॅज बीन तो एक रिहॅबिलिटेशन सेंटर देखून आनी एक रिहॅबिलिटेशन सेंटर शिफ्ट जाता आसा ते सोडू जातर ना. हांव केन्नाय सांगचें कशें म्हळ्यार हें एक चक्रव्यूह अशें एक पद भितर गेले भायर पुरा अभिमन्यू आमगेले सांज चेडूं पुरा भितर वताची भायर येवचें जायना. सी हें आमी आयडेंटिफाय कर शिकू का आनम्माक हांव स्पेशली सांगता कसं म्हळ्यार आनम्माक कसं कळका म्हळ्यार वय फादर मदर why these children are going into drugs, how to identify them, these certain things I want to tell you. एक कसं म्हळ्यार आतां हे चेडवांक एक्स्ट्रीम स्ट्रेस आता कसं जाता म्हळ्यार तो 10th आसतना सुरू करताचे आमी बेस्ट PUC कॉलेज वच PUC आयल कुठले बेस्ट कोर्स वच कॉमर्स जेवो सायन्स जेवो प्रत्येकान तूं हेंच करका तेंच करका म्हणून आनी तांकां कसं जालां म्हळ्यार आतां एज द आतां आमगेली सोसायटी मस्त मुखार गेला ग्लोबलायझेशन हें त्या म्हणटा मस्त मुखार आसा. सो ब्रँडेड क्लोथ्स जाय हें जाय तें जाय सेपरेट रूम जाय. आतां रुमान तो कसं करता हांकां आनम्मा पळोवच्या टायम ना. सी वॉट आय टेल यू इज युअर प्रेझेन्स इज द बेस्ट प्रेझेंट तुगेले चेडवांक दिवचे. तुमी तांगेलो तुज्याल तितलो टायम स्पेंड करका आम्म जेवो आन जेवो आनी तांगेले एक मस्त फ्रेंडली जावन आसका फ्रेंडली जावन एटलिस्ट एवरी डे स्पेंड सम टाइम विथ देम eat with them or when they are sleeping just go and sit with them ask them how is the day आणि तो स्ट्रेस जाता आता कोणीय तांगेल प्रॉब्लेम निमगिनाची तूं लायक कोण शिकना तूं प्रेजन ना तूं मार्क काडना तूं तो पळय अजय ताका लायक मार्क येता विजय पळय तो हान तूं टीव्हीर येता अशी तशी म्हणून तांकां एक नमुनो डिग्रेड करचें एक्स्ट्रीम प्रेशर घालचें आनी तांणी कसं जाता म्हळ्यार तांणी आनम्माले उलयनाची. सी आतां तुमी सगळो वेळ तांकां एडवायस दिवचे सगळो वेळ तांकां नेगेटीव हें पिक्चरायज केल्यार दे विल मेंटेन ए डिस्टन्स फ्रॉम यू. सो हें आनम्मान अर्थ कोण घेवका. If you want your child to speak to you, you should make the beginning. Pampering little. वय पॅम्परिंग म्हणून नाही हांव सांगचें कशें म्हळ्यार एटलिस्ट एक स्वल्प वेळ तांकां तांगेले एक स्ट्रेस कसं न्ही म्हूण निमगुचें आमकां आनम्माक गोतसका आनी कशी आयडेंटिफाय करचें हांकां. आतां मस्त चेडवां कसं जाता म्हळ्यार तांणी न्हिदोवचें मस्त वेळ करचें रात्री पुरा उठोन आसताची सकाळी फर्स्ट अवर क्लासा वचनाची आनी तांणी म्हळ्यार हें आसलें एडिक्शन आनी आशिल्ले चेडवां सान सान विशया खूब सुरू करताची आनी तांगेले लँग्वेज आनी ಸ್ವಲ್ಪ चेंज जाता एक स्लँग लँग्वेज उलोवचें आनी तांगेले एक हेअर स्टाईल आनी चिक्की विंगड रीती हें करचें मागीर एक सकाळचें एक डार्क ग्लास घालून भोंवचें. मेन रिजन कसाला म्हळ्यार दे वॉन्ट टू हायड दॅट रेडनेस इन आयज हें पुरो हें ड्रग घेवन जाता पळय तें मागीर तांगेले ते स्मेल ऑल्सो एस्पेशली आल्कोहॉल घेता आशिल्ले चेडूं तांणी कशें करताची ना स्मोकिंग चड करचें गांजा घेवचें. गांजा usually the most common route is smoking. So what they do is they use some special flavored chocolates so to hide the smell. वय आनी तुमकां कळटा तांगेले व्यक्तित्वान तूं बदलावणी जाता
पुढे बारी मायस्त म्हणता पळय होय. सायलेंट आशिल्लो आतां चिके कोपता वय सान सान विषय Arrogant, arrogant जाय. आणि आनम्मा दूर करू सुरू करता वय आणि ही डज नॉट मिक्स विथ द रिलेटिव्स हू कम होम ದುಡ್ಡು ವಿಷಂತ काहीतरी वय ದುಡ್ಡು मस्त मिस जात असं कितले वेळ कसं जात मला रेस्पेक्टेबल फॅमिली सांग पळयला सडन तांनी सर्वेंट हांका तांकां सस्पेक्ट करता असता कडेर पळयला वो टीनेजर पळय तोच काडता असता तो कसला काडता म्हळ्यार हे ड्रग अब्यूज खातीर वय वय सो आनम्मान दे शूड बी केअरफुल अबाउट 4 M's हांव सांगचे आतां ह्या टीनेज चेडवांक हें करतना एक मनी because I have seen many parents they don't have time to give so they give them lot of pocket money वय I have seen महिन्या 5,000 6,000 धनचे क्लास चेडवांक पॉकेट मनी दितलो आसाची वय बा yes Oh. because they don't have time they do this second one is mobile you all know it has become a big nuisance Right. third one is media आता या मीडिया अंतू म्हळ्यार कसं जाता म्हळ्यार Internet. यांनी इंटरनेट घालून बसचे रुमांतू रुमाक आनम्मा एंट्री ना तो भितर बसलो तो कसं पळयता कसं हें करता हांकां कोणाकय गोतना देन द फोर्थ वन इज मोटर बाईक कसला सांगता म्हळ्यार तुमकां आश्चर्य जावच्या पुरो बिटवीन द एज ऑफ 15 to 22 the most common causes of death अंतू रोड ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट ड्यू टू मोटर बाईक अँड कितले वेळांनी कसं म्हळ्यार पिवन गांजा मारून ड्राईव्ह करचे विलिंग वय व्हीली करचे म्हणालो सिंगल एक चक्रांत गुवयंत म्हणालो वय. अजल पुरा कोरोना ऍक्सिडेंट कोण घेताचे सो हें पुरा आनम्माक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती आसका कितले वेळा पळयला आनम्मा मध्ये डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असता वय सो अम्मा नक म्हणाला आन घेवन दिता वय अन्न नक म्हणाला अम्मा करयता वय सो असल पुरा जतन कसं जाता हे चेडू तांगेले हे असल अभ्यासाक मस्त बली जाताचे बली जावचे म्हळ्यार रियल आय हॅव वय, सीन लॉट वय. ऑफ पीपल डाईंग वय लॉट ऑफ पीपल इन रोड Disabled, ट्रॅफिक disabled. ऍक्सिडेंट बिकमिंग डिसेबल्ड आणि कितकी जन हंतलार आसाच्यात चेडू नाही, तुम्ही सांगले ते इन्सिडेंट जो चढलो हं. अजून 20 इयर्स उपरांत Yes. इज युजलेस Yes. खंयच्या उपयोगान नातलो जाता जाल्यार यू कॅन जस्ट इमॅजिन एक्झॅक्टली अँड दिस इज अ पर्सन हू हॅड स्कोर्ड द 9th रँक इन ऑल इंडिया टेस्ट आणि तुम्ही म्हणल्यार कसं ते दोघी जण सिव्हिल सर्वंट म्हळ्यार Exactly. मे बी IAS येस सो हें हांव हाजे खातीर सांगता आसचें सो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंशन असल आमगेले चेडू आनी असल हॅबिट्साक वच्चान जे म्हण जाल्यार आमगेले फॅमिली आतां फुडें अविभक्त कुटुंब म्हण आशिल्लें पुराजन बैसून उलयतालींची कोणकी एकली चेडू उलोवच्या मेळटालींची आतां तेन्ना आतां आनू अम्मा बिजी आसताची वय चेडू तांगेले लोक आसताची तांगेले मिस्टेक न्ही दे आर ब्रेड अर्नर्स Yes, absolutely. बट स्टील दे कॅन शेड्यूल देअर Exactly. टाइम Yes. Morning and evening. Be there for them whenever it is possible. वय See, I have a teenage son. Why? So हांव कसं करता म्हळ्यार जल्तीतले आतां काली एक वालडिके वचका आशिल्ले ताकाय घेवन चंपलो Why? सो कसं जाता म्हळ्यार ऑन द वे वी कॅन टॉक Yeah. and whenever time permits whenever I go home I try to sit with him for some time so this will make him feel okay there is somebody to listen to You me. can become the friend. Yes, and in fact my wife spends lot of time with my son. हे हांव कसाला सांगताच म्हळ्यार आमी बिजी आसाची म्हूण सांगून इट इज नॉट एन एक्सक्यूज हांव पळयला मस्जन आनू अम्मा सांगताची आमी कोणाल खातीर जोडचे तागेल खातीर न्हय एक फ्रेज आसा आमी कशें आमकां एक भुरगो म्हणचे आसा Correct. बट यू हॅव टू इमॅजिन त्या भुरग्याक आमी एक आनम्मा करेक्ट आमी Very एकच अँड वी आर द गॉड करेक्ट वी आर द गॉड वी शुड नो दॅट करेक्ट सो in fact you are the most important person in their life वय the children's life आणि हे चेडवांक आनी प्रेशर करचे सोडका म्हणचे हांवें अति प्रेशर म्हळ्यार आमी कसं करचे आमगेले बँका चालपू तूं हंतस तुवंय कोरका असल प्रेशर येवच्या नज मागीर तांकां तांगेल चॉयसस आता कितले वेळ कसं जाता म्हळ्यार तांणी तांगेल कॅरियर चॉयसस तांकां कसं खूश आसा निमगे ऍडवाइज देम येस help them to achieve it. नॉट ऍडवाइज Yes, हेल्प देम help them to achieve it. See कितली वेळ कसं जाता म्हळ्यार ह्या नम्माक एक ड्रीम वय ही आता हांव पळयला एक अम्म म्हाका आनी हुडग आसा म्हगेल क्लिनिकात तुगेल चेडा घेवन येताली तिका IAS करूं जाय न्ही वो चेड बारी लायक हुशार आसा Right. जनरल नॉलेज आनी लायक आसा ताका फुडें दाखोवन ट्रेनिंग केला ताणें IAS करता की ताका तसल्यान कसल्यान तूं इंट्रस्ट ना
तक कसा गोचो तक डीजे जेवकाके नांजला यूट्यूब अन तगेले एक चॅनल कोरकाके तजल पुरा इंटरेस्ट हिक तेंचे एक फ्रस्ट्रेशन कसा म्हणा वो एक युजलेस हक्क वत्ता हांव सांगले ते युजलेस नाही ते एक ब्रेक घ्या. ओके कोकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा पी भंडारी एक एक परफेक्ट ॲडवायझर ऑफ द फॅमिली आमचे सांगता असा उडपी जाऊन आमच्या तीर्थ म्हणून आयला V4 न्यूज सांत तुमच्याकडे उलोवच्याकडे पळया V4 न्यूज कोकणी भाषेतले एकत्र एक ब्रेक काढून घेतो. स्वागत मग कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमा असा एक तुमकां सांगूंक अतिरिक्त आमच्या मध्ये कोणी कोंकणी भाषेतले एकत्र असं जाल्यार तुमच्या मध्ये अचिव्हमेंट केल्ले आसा जाल्यार तांकां आमी या कोंकणी भाषेतले एकत्र कार्यक्रमात आमी होस्ट करता हर एक बरेस्तारा 7 ते 8 म्हणसर ते येता हर एक आयतरा 11 ते 12 म्हणसर परतून टेलिकास्ट करता आनी युट्यूबाक आमी अपलोड करता तुमकां कंटिन्युअस ताचे लिंक मेळटा. तुमच्या मध्ये कोणी ह्या टीव्हीचेर येवन बसून आमच्या मध्ये तुमचे अनुभव तुमचे अचिव्हमेंट लोकांक गरज पडची काहीतरी माहिती दिवंक आसा जाल्यार तुमी आमकां भेटयेत. हांव रेमंड डिकोना कोडे पिंगारा पेपर असो तुमकां म्हाका खेदाळे मेळयेत. V4 न्यूज लक्ष्मण कुंदर आनी ताचे संगती हे होस्ट करूंक रेडी आसात तुमच्या खातीर आमच्या खातीर कोंकणीच्या अभिवृद्धी खातीर. आनी आमच्या मध्ये आसा कोंकणींतलो एक म्हत्वाचो डॉक्टर P भंडारी तो नार्कोटिका विशयात कशें भुरग्यांक आमी फॅमिली वायज तांकां सत्राय दिवन मुखार सरून येत म्हणल्या विशयात सांगतलो ऐकाय ताका आमी सांगा सर. सो आतां हांव सांगता आशिल्लो डीजे करून ताका डीजे कोरका म्हणून ही गेले हे IAS कोरका इज अ गुड स्टुडंट. सो हाजे निमित्त एक नमुनो ताका स्ट्रेस जावन ताणें नकनातील हॅबिट्स हे पुरो म्हळ्यार इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिबेलियन पळय हे एज कशी म्हळ्यार व्हेरी पेक्युलियर एज छोटे हैं ना बड़े हैं बहुत मुश्किल में मस्त तांकां टेन्शन्स आसता. सो हांगा आनम्माल रोल कसो म्हळ्यार सी वॉट दे शूड अंडरस्टँड इज आतां आमगेले सोसायटी हांव उलयल सांगता तुमकां इम्प्रॅक्टिकल म्हण दिसच्या पुरो जाल्यार आलोचन करया कसं जाता असं सकाळी 7 देखून रात्री 7 ताईं तांकां विंगड क्लास कोचिंग हें म्हूण पेटयता आमी टीनेजान. दीस इज द फॉर्मेटिव्ह इयर फॉर्मेटिव्ह इयर्स ऑफ लायफ. ताका नॉर्मल लायफ कसं म्हणलें विसरनो दे हॅव बिकम लायक मशीन्स. आमगेले चेडूं आसा पळय तांणी एक मार्क्स मेकिंग मशीन शेजल आमगेले स्कूल्स एक फॅक्टरी मार्क्स चेड काडच्याक एक हेल्प करचें एक साधन शेजल. सो ह्या चेडवांक खेळची जेवो तांगेले एक मन आशिल्ले एक स्ट्रेस ते कोणा लेगी कसं हें कोरका हें पुरो कसने आमी महत्व दितरनांचे. हाजे निमित्त कसं जाता म्हळ्यार कोण विन जाता पळय विन्नाद कुदरे ते मुखार मुखार वता सोलवल कुदरे कसं जाता म्हळ्यार कोणेय स्टडी करनी तितली की चेडवां आतां हे ड्रग अब्यूज आवचे जेवो किंवा जेवो सुसायड कोण घेव जेवो हांगेल विशय स्टडी कसने ना तांणी कसल्याक केल्ले. आतां हे असल पुरा कसन तुगेले कोचिंग सेंटर हांगा तांणी गेल्ली तांकां तांगेले ड्रिम्स रियलायज करूं जायना अशें कसं जालें हाजे विशय कोणेय निमगेनाचे. सो आतां हें आतां सांगिल्लें तुमकां केस हिस्ट्री चेतेंची. सो हांव रिक्वेस्ट करचें कसं म्हळ्यार आनम्माक प्लीज वॉच युअर चिल्ड्रन अँड चिल्ड्रन ऑल्सो आय वॉन्ट टू टेल यू समथींग. से नो टू द फर्स्ट पफ से नो टू द फर्स्ट पेग. कोणेय तुमकां फोर्स केला रे जायना म्हणून सांग कम आउट ऑफ दॅट. येस कम आउट बिकॉज कसं जाता म्हळ्यार कितले की जाणा तुमकां सांगू पुरोची हें पिवचे सिगरेट आनी तूं एन्जॉय दे विल से तूं कसन तू गांधी वे तू म्हळ्यार गांधीक आमी हे स्टेजार हांड राबोवन सोडला. गांधी विशय तुमकां गोत आसा हांव उलोवंक म्हणना कितले अपप्रचार जाता म्हणून जाल्यार हे गांधी तू गांधी वे म्हणून सांगून तांकां फोर्स करचे इरिटेशन करचे असल पुरो जाता आसा. सो चेडवांक हांव रिक्वेस्ट करचे हाका आमी एसर्टिवनेस म्हणटाची ना हांव घेना हें म्हाका हाजे निमित्त प्रॉब्लेम जाता म्हणलें चेडवांक मना वचुका आनी ताका सपोर्ट फॅमिली इज द बिगेस्ट सपोर्ट. आनी हांव तुमकां हें डिसीज देखून भायर येवचे इट इज एज आय टोल्ड यू इट इज अ चक्रव्यूह भितर वच सुलभ भायर येवच्या बारीक कश्ट आसा कसं करताचे आमी म्हणून.
आतां हें सबस्टन्स आल्कोहॉल आसच्या पुरो गांजा आसच्या पुरो अफीम आसच्या पुरो न्हिदे मात्र आसच्या पुरो हें ओवरडोस घेता आशिल्ल्यान कसं करता म्हळ्यार फस्ट विड्रॉवल सिम्पटम कंट्रोल करचें वखद दिताची सो हें विड्रॉवल सिम्पटम कंट्रोल जातरी तें विड्रॉवल सिम्पटम कंट्रोल जावचें ऑलमोस्ट 1-1.5 म्हयने जाता कितले की वेळा सिवियर विड्रॉवल्स हें खंडापट्टी पित्तलो नाजाल्यार खंडापट्टी तें हें इंजेक्टेबल घेतलो तांकां पुरो मस्त विड्रॉवल सिम्पटम फिड्स येवचें कानांक कोणकी उलयल वरी जावचें आंग पुरा दुखी रोडचें तडसू जायना तशी एक नमुनो वळवळचें म्हणटा पळय सो त्या विड्रॉवल सिम्पटम्सा फस्ट वखद दिताची त्या विड्रॉवल सिम्पटम्सा वखद दितरी नेक्स्ट फेज तांकां मन परिवर्तन आहे काउन्सिलिंग एक मनीस एक रिजनान पिता एक मनीस एक रिजनांनी असल स्ट्रेसा वचून आसता तांकां काउन्सिलिंग करपाक जाता आमगेले काउन्सिलर्स आसताची डॉक्टर्स आसताची तांणी हे पेशंटाले उरलो न्हू दॅट इज द सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप इज टॉकिंग टू द फॅमिली इतलो वेळ उलयलो मू फॅमिली मेनी टायम्स इज द नायडस असल हें येवच्याक फॅमिलीन सपोर्ट केला मान जाता तुम्ही आनम्मान एक लेखू कसा म्हळ्यार दीज आर ऑल डिसीजेस अँड सिबलिंग्स येस आनू अम्मा सिबलिंग्स एवरीबडी शूड अंडरस्टँड दॅट दिस इज अ डिसीज हें कसा नाही हॅबिट नाही दुरांकारान करता तो नाजाल्यार ताका दुडवा मध चढला नो इट इज अ डिसीज सो वॉट यू शूड अंडरस्टँड इज तुम्ही विंगड कायले कशी सपोर्ट करता तशी एडिक्शन आशिल्ल्याक सपोर्ट करता ताका मना धैर्य दिवचें ताका ऑल्टरनेटिव्ह कसं करता म्हणलें हें करचें आनी कितले की वेळा फॅमिली इज द कन्फाउंडिंग फॅक्टर तागेल कॅपॅसिटी अर्थ कोण घेना अशी ताका व्हड गोल्स दिता आसता फॅमिली ते चेंज करता आमगेल चेडवांक तांगेल कॅपॅसिटी तकीत आमी हें दिवका कसं न्ही गोल्स तांगेले गोल निमगून तांकां ते अचीव करचे एज्युकेशन आसच्या पुरो इवन असल अंतूय कसं म्हळ्यार तांकां कितले की चेडवांक कसं म्हळ्यार हें ग्लॅमरशें म्हाका अनेक हुडगाचे येवचे एक चेल्लो ड्रग एब्यूज कसला गेलो म्हळ्यार तो तें हें कसं तें कीबोर्ड हें करतालो प्ले करतालो कोणकी एकलो बॉम्बेन तो कीबोर्ड सेलिब्रिटी तो गांजा ताणताल के सो हांव तागेल वरी जावका म्हूण हाणें कळ्ळें तें ताणले कुडले हागेल भारी लायक जाता म्हूण कोणकी फ्रेंड्सान सांगलें सी असलें हें पुरो कसं जाता हें पुरो चेडवान तांणी तांगेले वर्ल्ड आसता अपक्व मनस्सू म्हणटा पळय तांगेल अंत आसताची सो वी हॅव टू ब्रिंग देम डावन टेल देम डावन म्हळ्यार तांकां कसं न्ही रियलिटी सेलिब्रिटी जाल्लो गांजा निमित्त न्ही तो जाल्लो तागेले एबिलिटी निमित्त हें आमगेले चेडवांक अर्थ कोण घेवचें जायना सो असल मस्त पुरो प्रॉब्लेम्स आसता त्या विशयी काउन्सिलिंग करपाक जाता मागीर तांकां फॉलोअप आतां कोणें एक ड्रग एब्यूज असल प्रॉब्लेम आसल्यार तुमगेले डॉक्टरा लागीं सायकॅट्रिस्ट डॉक्टरा लागीं ताका दाखोवचें हांगा मंगळूरान तूं एज फार एज आय नो देर आर मोर दॅन 52 सायकॅट्रिस्ट वेरी गुड इन्स्टिट्यूशन्स आर देर क्षेमा आसच्या पुरो फादर मुल्लर्स आसच्या पुरो KMC येनोपोया मस्त इन्स्टिट्यूशन आसता मस्त 50 मोर दॅन 50 सायकॅट्रिस्ट आर देर या प्लीज टेक हेल्प ऑफ दीस डॉक्टर्स कसला म्हळ्यार आमगेले डॉक्टर्स ऑफ लर्नेड डॉक्टर्स येस नॉट द यूज टू खंय हांगा वचून दवरचें खंयचे तरी पितीसपणा करचें नाही अनेक जाता कसं म्हळ्यार एक नंबर मूढनंबिके वॉट हॅपन्स इज सायकॅट्रिस्ट वच्चे म्हळ्यार तो कसो पिसुवे मिगेल पुतू पिशाल डॉक्टर सायकॅट्रिस्ट दीस नोशन शूड चेंज प्लीज अंडरस्टँड एडिक्शन इज अ मेडिकल प्रॉब्लम अल्कोहोलिझम इज अ डिसीज and it has to be treated properly and it can be done only by specialist doctors and malari bari doctors nahi doctors counselors then there is this alcoholic anonymous म्हणून एक बांधव्य आसा in fact हांव मस्त उलोयत ताजे विशय कसला म्हळ्यार तांणी हे पिवचे अभ्यास आशिल्ले पेशंट्सांक लॉंग टर्म तांगेले मिटिंग्सान तूं हे अशी मस्त पित्त आशिल्ल्यान सोडली कुडले ताण कशी सोडले 20 वर्स देखून सोडले 30 वर्स हाका स्वसहाय म्हणटाची सेल्फ हेल्प ग्रुप येस अल्कोहॉलिक एनॉनिमस ग्रुप अशीचे नार्कोटिक एनॉनिमस म्हणूय आसा ते असल इन्स्टिट्यूशन्स गेल्यार तुमकां तांणी हाजे विशयी पुरा माहिती दिताची सो हें हांतू तांणी
अटेंड करता. कन्क्लूजन रिमार्क सांगून सोडला विल वाईट. Okay. So in conclusion, I would like to tell you, amgelat chelduvanka, the main one of the main things which is going to affect them is stress, and many of our children think that पिवचे निमित्त, सिगरेट तांचे निमित्त, गांजा जेवो अफीम घेवचे निमित्त स्ट्रेस उणी करता म्हणून. हे स्ट्रेस उणी करना, हे तुमगेल स्ट्रेस चड करता. चेडू आनी अर्थ कोण घेवता, लाईफ बर्बाद करता. येस, लाईफ बर्बाद म्हळ्यार तुमी स्टडीसा मागशी पडताची, फॅमिली लाईफ वायट जाता, मागीर तुमी एक नमून सोसायटी दाखोवन भायर वताची, तुमगेले फूड तुमगेले कसं एबिलिटीज आशिल्ले ते पुरा वता. हे पुरा उडगास दवन घेवन तुमी माय रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी हे हॅबिट पक्कने ट्राय केला जाल्यार डोंट गो फर्दर. Please take help of your friends, family, tell them and come out of it. If you have not yet touched this, because ये young age एक नमून भारी खुश असता असल पुरा घेवका. हे पळय हे एज क्युरियोसिटी आणि एक्सपेरिमेंटेशन एज, टीनेज. क्लोज करूया. Okay, so you should be very careful. So my earnest request is, say no to the first puff, say no to the first peg. So तुम्ही हे अभ्यासा दाखोवन भायर येवता जावो, तुमका जीवनांतू मुखार येवच्याक तुमगेला आनंद आले, प्लस तुमगेल टीचर्स आले हेल्प घेयाची म्हूण सांगून दिस इज द मेसेज आय वूड लायक टू गिव. बरोबर, तुम्ही आयल्या कोंकणी भाशेंतल्या ह्या कार्यक्रमात आमचो पी भंडारी आमचे सांगत आसलो. तुम्ही ह्या सोर कामांनी तुमची एक्स्ट्रा कॅपेसिटी, वॉट यू आर गिविंग टू द सोसायटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, वॉट यू आर अर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुम्ही येवन हांगा हे कार्यक्रम आमचे सांगत आसा केले. तुमकां समेस्त आमच्या व्हिवर्सां तर्फेन, समेस्त तर्फेन तुमकां देव बरें म्हणटा. तुमच्या लायफान तुम्ही कितें पुरा आलोचना केले ते पुरा आमी पातयेचो देव तुमकां देव दी, तुमकां पुरा बरें जावन दी म्हणून मागून तुमकां देव बरें म्हणटा. थँक्यू. कोंकणी भाशेंतल्या कितें ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा आमचे सांगत आसा पी भंडारी, आमच्या मोगाचो डॉक्टर, आनी हे नार्कोटिका विशयान तो फॅमिली एडवायज करतलो. तुमी ह्या सगळ्याकी एक बंदड जावन आमच्या भुरग्यांक बरें कर पळयचे, फॅमिलींत आमी बरें कर राव, हे हेल्प जाता जाल्यार आमचे कोंकणी भाशेंतले कितें कार्यक्रम आमकां कधीच एक साधन जातले म्हूण चिंतून तुमी समेस्त आमच्या सांगत रावल्ल्याक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.